नमस्कार, मी तुळशीदास कृष्णा गावकर आणि स्वर्गीय कृष्णारामा गावकर हे आमचे सगळे त्याचे हे कुटुंब आज आम्ही गेली कित्येक वर्ष झाले हांगासर देखावाचो हे करतात आणि आज गणपतीचे आगमनाच्या निमित्तान पहिलेपासून एक वडिलांची आमची उमेद आसली की हांगासर कितें तरी एक देखावो करचो आणि जेणेकरून हांगासर कोणाच्या लोकांच्या हांगासर ह्या घराक पांय लागता आणि त्यामुळे आमचे देखाव्याचे परंपरा अशी चालू उरली। मदीं फक्त कोरोनाच्या वेळार आमची 2 वर्सां एक गॅप पडले, पूण गेल्या वर्सा आमी केदारनाथ केलो आणि तेन्ना अशी तेजे बऱ्यापैकी प्रसार माध्यमांतून तेजे हे जाले, प्रसिद्धी जाली। तशीच ह्या वर्सा सुद्दां आयज आमी हो राम सेतू केल्लो आसा आणि भुरग्यांनी बरेच काबाड कश्ट घेवन हे जवळ जवळ एक म्हयनो 15 दीस सुमार लागले हे करपाक आणि बारीक बारीक जेन्ना एक काम करता तेन्ना तितून अश्यो अडचणी येवपाक लागले आणि ते सारकें जायना जाल्यार परत परत काम फुडें वाडपाक लागले। पूण भुरग्यांनी न हे करता बऱ्यापैकी सुंदर देखावो केल्लो आसा आणि बरेचशा लोकांचे हांगासर एक हे जाता युवाप जाता त्या निमतान आणि आमच्या गणपती कडेन हांगासर लोकांचे दर्शनय जाता। त्याच बरोबर आमच्या घराक एक सगळ्यांनी अशी भेट दिली अशें जाता, जेणेकरून आज आमी हे देखावो केल्यामुळे एक आमकांय सगळ्या कुटुंबाक उमेद कशी की हे भुरगे म्हणपाक लागले की ह्या वर्सा आमी 7 दिवसाचे हे करुया, पूजन करुया आणि 7 दिवसाचे केल्या नंतर 6व्या दिसा आतां फाल्यां आमी पुजा धरल्या सत्यनारायणाची, जेणेकरून हांगासर आणखी जे कोण उरल्या गांवांत थोडेशे 5 दिसाचे गणपती हाडल्या कारणान दर वर्सा आमच्या गांवांत 5 दीस गणपती आसता आणि ते आपल्या घरांत गणपती हाडल्यामुळे काही लोक असे हांगासर हे देखावो पळोवपाक पावना। तेन्ना ह्या वर्सा अशें जालें की आमी 7 दिसा गणपती दवरल्या कारणान 6व्या दिसा सत्यनारायणाच्या पुजेचे निमतान जे कोण अजूनय उरल्या ते फाल्यां सकाळीं येवन हांगासर हे घेतले, दर्शनाचो लाभ घेतले आणि हे तुमच्या कडेन आयज हांव मागता की तुमी जे कितें प्रसिद्धी करपाक जाय ते फुडाकार घेतलो त्या बद्दल तुमच्या मना पासून हांव धन्यवाद